रोल भी गया नहीं भाई, पाँच हो जाए येस. आज गोयचे पयले मुखेलमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकरांची पुण्यतिथी. तांकां अर्घ ओंपपाक मुद्दम हांवें मेळिल्ले. जेन्ना गोंयची मुक्ती जाली तेन्ना गोंयची खरी नीव म्हणटात ती भाऊसाहेब बांदोडकर त्या वेळार घाल्ली 1961. जावं ते शिक्षण क्षेत्रांत जावं ते धरणां बांदपाक जावं, अशी उपक्रमां भाऊसाहेबान घेतिल्ली आनी आज आमकां गोंयकारांक खरो ताजो लाभ मेळटा. हांव भाऊसाहेबाक अर्घ ओंपतना तशेंच जे भंडारी समाज आनी बहुजन समाज खातीर ताणें फुडें वांटो घेतिल्लो, तांचे लढो घेतिल्लो आनी फुडें तसोच फुडें आमी प्रत्येक गोंयकारांक घेवपाक जाय. आम आदमी पार्टी आनी आम आदमीचे प्रत्येक कार्यकर्ते व्हॉलंटियर जे भाऊसाहेबान उलो मारिल्लो प्रत्येक बारीक वर्गाक फुडें काडपाक, जे भुमीपत्र आसा तांकां फुडें काडपाक हेच आमी वाटचाल फुडें दवरता. ना न्ही ताका आसूं फुडें आयज आमी भाऊसाहेबाच्या पुण्यतिथीक लागून हांगा जमिल्ले आसा. भाऊसाहेबान सदांच बहुजन सुखाय बहुजन हिताय हे ब्रीद वाक्य घेवन फुडें सरलो. गांवा गांवांनी स्कुलां शाळा बांदपाचें काम, शिक्षण हो मूलभूत पाया ताणें भाऊसाहेबान आमकां दाखयलो. ताणें जी वाट दाखयली आमकां सगळ्यांक बरोबर घेवन चलपा जाय. प्रत्येक मनीस शिक्षीत जावपा जाय. गांवा गांवांनी शिक्षणाचो दर्जो वयर सरपा जाय. ही जी वाट ताणें दाखयली सगळ्यांक बरोबर घेवन चलपाची, एक गोंय सुखमय जावपाचें आनी गोंयचें एक वेगळें अशें वैशिश्ट्य निर्माण करपाचें, त्या वाटेचेर आमी चल्ल्या. तेजो आशिर्वाद सदांच आमच्या बरोबर आसतलो अशें आमी मानता. आनी लोकांनी साथ दिवपाचो भाऊसाहेबाचें स्वप्न साकार करपाक. विघ्नेश आपटे.